मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्माण्डताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयस्पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु जन्मजन्म श्रीगुरुभ्यो नमः। मंगळूर पेंटेचो आराध्य देव वेंकटरमण देवालय सन्निधानांतू येवका मुंगेन हांगाचे आडलित मंडळींना आमकां तांणी आमंत्रण दिले, विनंती केल्ले। आमी तेन्ना सांगिल्ले की पोरू वर्स आमगेर हांगा मुक्काम आसतना आमी हांगा भेट दिवन तेन्ना सर्वही जनांक आमी प्रसाद दिल्लो आसा। अंदू पंथ कोणाक आमी अवकाश करून दिलना, तांकां उक्तू लोकांक आमी एकदां अवकाश करून दिताची। म्हळ्यार तांणी वैकेची पोरू वर्स आमकां विचारिल्ले, अंदू वर्स येवन वैकेचे आनी वापस आयिल्ना म्हळ्यार तांकां ही थोडे बेजार दिसताले। म्हणून तांगेर उक्तू लोकांक एकदां क्लियर करून कडेन कशी अवकाश मेळटा म्हणून आमी तांकां सांगिल्ले। त्या प्रमाणे परांच दिवसाक आमी हांगा मुक्काबिल्या मुक्कामाक प्रयाण घेताची। कडेन स्वाम्यान उक्तू कडेन आयले, स्वामी जोडू मठाक गेले, सत्यनारायण देवस्थानाक गेले, हांगा गेले, थंय गेले। पेंटा देवा आयिल्ना म्हळ्यार खालेक ते एक नाका म्हळ्यार कितें आमी कडेन सांगले की आमी जोड मठाचे दोनी कार्यक्रम करून येताना वेंकटरमण देवालय भेट घेताची, थंय पातपूट घेताची आनी आडलित मंडळीचे आमकां फलमंत्राक्षर दिताची आनी आमी मुखार वताची। मुखार थंय वयकेची आमी एक 2-4 कमिटी थंय आयले, आमगेर कितें तांणी राखत आसाची। सो थंय वयके वचका, किंतु हांगाचे जनसागर पळोवन आमकां आश्चर्य जालें की अचानक एकाएकी खंयतल्यान इतले लोक आयले। तरी सर्व जनांक एक भावनेक आमी आशीर्वाद करता आसाची। कोणे अपार्थ लेखचे न्हय, आमकां ह्या पंथा पोरू पंथ आमी कशी फलमंत्राक्षर दिले तशें आमकां दिवच्या खातीर तितले समय अवकाश ना अक्षर दिताची। किंतु आतां सर्व लोकांक आमकां सहकार दिवन गेलो मुखाबिल्या कार्यक्रमाक तुमी अवकाश करून दिवका म्हण एक संदर्भार आमी सांगताची। दुसरे जे एक गुरू बद्दल भावन दवरून गेलो स्वामी मंगळूर पेंटेचे देवस्थानाक येता सांगून गेलो एक विषय कळू कडेन संपूर्ण लोकचे हांगा धांवन येयले। ते एक उदाहरण रुपार सांगता म्हळ्यार केलोपंत आमी कसन जाता की म्हळ्यार न्हंयचे लागीं वतात, 4 घंटे गेलतना उदक थंय सकयल उरता, 4:30 वचून पळोवले फुडें एकदम उदक वयर येवन गेले पावले उरता। 4 घंटे आयले मारया हांगा उदक काही नाशिल्लें, सकयल पर्यंत आशिल्लें। 4:30 भितर उदक वयर वचून पावलें, 10 फूट वयर पावलें म्हणून। तशीच हांगा वयकेची 5-5:30 पर्यंत कोणेय नाची। आतां स्वाम आगमन जाता म्हण फुडें ना उदक 10 फूट वयर कशी वता तशी जनसागर थांबून राबिल्लो आसा की स्वाम्याला आगमन जाता म्हणून स्वाम्याक स्वागत करता म्हणून स्वाम्याक हे वेंकटरमण पेंटेचे देवस्थानांत स्वाम्याक पळोवपाक स्वाम्याक नड्यारी आशीर्वचन करचे आयकूंक म्हण कितें हांगा आयले। तशीच हांगाच्या आडलित मंडळीन आशीर्वचन करता म्हण कितें तशीच जनाक एक उमेद आसा, जन हांगा आयिल्ले आसाची आनी हें आमगेलें कर्तव्य। इतले जन आयिल्ले नंतर आमी जनाक हें करनाशी आमी मुखार वचचें आमकांय मनाना। त्या निमित्तान आशीर्वचन करताची फलमंत्राक्षताक मुखावेल पंथ आमी अवकाश करून दिताले। देवा बद्दल सांगता म्हळ्यार एक सर्व लोकांक गोत आसा देवाचेर आमी कशी एक विश्वास दवरता। आमकां रक्षण करतालो तो, आमकां प्रेरण करतालो तो, आमकां वाट दाखोवन दितालोय तो। प्रत्येक हाका तोची एक मूलभूत कारण आसा। केन्ना तोची उठो हाका कारण आसल्यार आमी देवाले कशी चलका म्हळ्यार मात्र विशय मात्र उरले। कित्याक म्हळ्यार करतालो तो, करवितालोय तो, वाट दाखयतालो तो, त्या वाटेर वचचें प्रेरण दितालोय तो। तोची करताना मनुष्यान त्या देवा लेगीत कशी आमी उरका, देवाक आमी कशी आलोचन करता, देवा बद्दल कशी स्मरण करता
हे केलो आम्ही एक विचार आम्ही मनान दवरून घेतले रे खंडितही देव आमकां पावता. ताका आमी केन्नाय एक उदाहरण दिवचे असले रे कर्ण आनी अर्जुन आले दृश्टांत आमी दितात कसन डिफरन्स आशिल्ले म्हणून. कर्ण वैकेची तोही सूर आशिल्लो ताकाही मस्तीतले विद्या पारंगत आशिल्लो तो परशुरामा लेगीची स्वतः शिकिल्लो तसलो कर्ण. एक ठिकाण अर्जुन तोही धनुर्विद्येन तू प्रावीण्य घेतली तसलो व्यक्ती तो वैके द्रोणाचार्य कडच्यान शिकिल्लो तसलो एक शिष्य. कर्ण आणि अर्जुनांत दोघी लोकांना तुलना करताना धनुर्विद्येन तू दोघी लोक प्रावीण्य आशिल्ले तसले एक प्रतिभावंत आशिल्ले तसले एक योद्धा. किंतु व्यत्यास कशें आशिल्ले म्हणले एक सांगताना दोघी लोक रथार बसले महाभारत युद्धांत. कर्ण एक रथार बसला अर्जुन एक रथार बसला. किंतु कर्णा लेगी सारथी तागेले 100% कोणे एक परमनंट सारथी ना. सारथी चेंज जायत गेलो हो ना तो आयलो तो ना हो आयलो अशी जावन मस्तीतले ताका हे सो परमनंट तागे सारथी कोणे ना. अर्जुनाल सारथी तरी श्री कृष्ण परमात्माची जाल्यार तातूंत ताका पार्थ सारथी म्हणून ताका नांव पडलें. सो हांगे दोगी लोकांले मुखामुखी जातना कर्ण अर्जुन महाभारतांत युद्धांत मुखामुखी जातना कर्ण एक बाण सोडता अर्जुन एक बाण सोडता. अर्जुनान कर्णाले बाण सोडताना तेंच्या कर्णाल रथ एक 10 हेज्जे मागशी वता. अर्जुनान सोडलेली बाणाचे शक्तीन कर्णाल रथ एक 10 हेज्जे मागशी वता. ताण बाण सोडले नंतर ताका एक प्रत्युत्तर दिवका म्हणले कितें कर्ण वैकेची एक बाण सोडता. कर्णान बाण सोडलेताना ते अर्जुनाल रथ 2 ते 4 हेज्जे मागशी वता. तेन्ना कृष्ण कसं सांगता भले कर्णा म्हणजे न्हू कर्णाल प्रशंस करता. अर्जुना चिक्के हे जाले हांव सोडील बाणान 10 हेज्जे मागशी गेले ताण सोडील बाणान 4 हेज्जे मागशी गेले. किंतु मागीर हो कृष्ण कोणाक प्रशंस करता कर्णाक प्रशंस. सो ताका एक नमुनो हे जाले ता अनेक बाण सोड आणि पहिले खंयचे बाण सोडले ताजे किंताची एक चड पॉवरफुल कशी म्हणटाची ताजे किंता चड हे जो तसले बाण ताण सोडले. तेन्ना सोडील बाणाक कर्णाल रथ 20 हेज्जे मागशी वता. कडे वापस कर्ण आनीक प्रत्युत्तर करताना परतून ते बाणाचे प्रयोगान अर्जुनाल रथ आणि एक 4 आशिल्ले एक 6 हेज्जे मागशी वता. 6 हेज्जे मागशी गेलतना वापस कृष्णान पसंत केले की म्हण भले करना म्हणून सांगे. अर्जुनाक एक नमन आम्ही सांगतले प्रत्येक चित्र म्हणून सांगताय स्वतःक एक नमन हे जाले हांव सोडील बाणान कर्णाल रथ तितलो मागशी वता. कर्णान सोडील बाणान थोडे मागशी वता आणि हो पळयले कृष्ण ताका प्रशंस करता मागेल्या राग. कोणाकय तशीच की कोणाला याद राख कोणाक दुसरा प्रशंस केला पुढे ना एक नमन मुजगर जाता एक नमन ते ऐकूचे जायना. तो असेल एक स्वभावाची उरता ना म्हणण्याच्या. सो अर्जुनाक वेगळी तसले एक परिस्थिती येता. तेन्ना तो विचारता आता ऐकून पूर जाले आता डायरेक्ट कृष्णाक विचार का तर तू कृष्णाक विचार पडत हांव सोडील बाणान 10 हेज्जे मागशी वता 20 हेज्जे मागशी वता तान सोडील बाणान 4 हेज्जे 6 हेज्जे मागशी वता. किंतु तू म्हाका प्रशंस करनाशी तू ताका प्रशंस करता म्हाका कशी जाताले म्हणून ताणें कृष्णाक विचारतना कृष्ण सांगता वय तू सांगिल सत्य. तू सोडील बाणान 10 हेज्जे मागशी गेले 20 हेज्जे मागशी गेले हे हांवूय पळयलें आनी तान सोडील बाणान मागेल रथ म्हळ्यार हांव आशिल्लो रथार 4 हेज्जे 6 हेज्जे मागशी गेले वय. किंतु एकय एक डिफरन्स आसा त्या रथारी देवाक अनुग्रह ना. कर्णाल रथारी देवाक अनुग्रह ना. तुगेल रथारी स्वतः हांव बशिल आसा हांव बसून वैकेची कर्ण 4 हेज्जे मागशी ना 6 हेज्जे मागशी घालता म्हळ्यार ताजे धनुर्विद्या प्रावीण्य कितले आसा म्हणून तूं आलोचन कर. जर हांव हे रथार ना जलेशील आसल्यार तुगेले 6 हेज्जे न्ही 60 हेज्जे मागशी वता आशिल्लो
हांव हांग आशिल्ले निमित्तान खाली 4 हेजी की 6 हेजी मात गेले त्यातून हांव तागेले प्रशंसा केले. तुका मागेल बल आसा, तुगेले मागशी हांव राबिल आसा, तागेले मागशी हांव ना. हांव तागेले मागशी ना आशिल्ले निमित्तान तो खंडितही पराजय जातालो. तो कितलेही 4 हेजी मागशी केलो, 6 हेजी मागशी केलो, किंतु हांव तुगेले फाटबलांत आशिल्ले निमित्तान खंयचे रितीन तुका पराजय जायनाशिल्ली रक्षण करचे मागेल जबाबदार. तो त्या एक कारणाक त्या कर्णाक धनुर्विद्या प्रावीण आशिल्लो उरताले, किंतु ताका गुरुल अनुग्रह आणि देवाल अनुग्रह ह्या दोन्ही नाशिल्ल्या निमित्तान कर्ण महाभारत युद्धांत पराजय. ताका परशुराम देवाले तो गुरु परशुराम देवान वैके ताका शाप दे, गुरून ताका शाप दे. महाभारत युद्धांत कृष्ण वैके ताका साथ दिना. एक साइड गुरुल वैके साथ ना, एक साइड देवाल वैके साथ ना. किंतु अर्जुनाक तो धनुर्विद्येंतू कर्णा किंतु थोडे कमी असलेले वैकेची हांगा कृष्णाल वैकेच अनुग्रह आशिल्ले, गुरुल वैकेचे द्रोणाचार्याल वैकेची अनुग्रह आशिल्ले. तातूंत खंयचे व्यक्तीक देवाले आनी गुरुले अनुग्रह उरता ताका खंयचेही ना जे खंयचे रितीर वैकेची देव रक्षण करता म्हणून महाभारताच्या कर्ण आनी अर्जुनाक युद्ध पडलेली रीती कोण घेवन वता. एक कारण कर्णाक देवाल अनुग्रह ना, गुरुल अनुग्रह ना. धनुर्विद्या कितलीही प्रावीण्य असतो, खंयची नवीन प्रयोग करता, किंतु कितलेहीची देवाल येत्राक चल. किंतु तागे प्रशंसा कर्णाशी वैके उरचे जायना म्हणून घेवन ते वैके दाखयले. खंयचे व्यक्तीन तूं तागेले एक स्किल आसा, तो बरो आसा, तागेले ज्ञान आसा म्हळ्यार ताका होगळी करता आनी तागेले बद्दल प्रशंसा करता म्हणून वैकेची कृष्णान दाखोवन दिले. तेव्हा हो मागेलो शिष्य अर्जुन हांव तागेले सारथी, हांव तागेले होगळी करना, पार्शलिटी करचे गेलो ना. आमी कसं करता की हो आमगेले म्हणून हाका हे करता, तागेले विद्या असल्यार वैके आमी पळयना, तिरस्कार करतात. कृष्णान तशी तिरस्कार बुद्धी दाखयला. तागेले वैकेची विद्या प्रावीण्यता आशिल्ली म्हळ्यार कितें देवान त्याची संदर्भारी अर्जुना येत्राकची प्रशंसा केली. त्यामुळे खंयची योग्य आसा त्या योग्य व्यक्तीक आमी प्रशंसा करू का म्हणून घेवन कृष्णान वैके एक विशयांतू 2 विषय सांगून जाय. आमगेले कृष्णान कशी म्हळ्यार एक पंत तो एक काम करना, ताका एक पंत मल्टिपल काम करता ताका म्हळ्यार तितलो तो लिंक घालून घेवन दवरलो उरता. तुमकां मस्तीतले कळत आसा, तुमकां पळयले उरताले एक हंतुल्यान एकल्याक शाप विमोचन करता आनी एकल्याक संहार वैके करता. एक हंतू तो काल यवनाचे पळयले उरताले, धांवन घेवन येता, ताका थंयतुल्यान जागृत करता एकल्याक आनी एकल्याक संहार करता. तो एक हंतू 2-3 काम करत उरता. तसले एक आमकां एक स्वभाव येवन पडले, एक पंत 3-3, 4-4 भेट करून घेवन येता आसा छान. सो करता म्हूण न्ही, किंतु समयावकाश तशें आसा, मंगळूर पेंटेचे इतली प्रिती आसा, इतलो अभिमान आसा, वेळोवेळी स्वामीक आपयत आसा की त्या निमित्तान तांगेले मनवीक तांगेले प्रितीक आमी गौरवपूर्वक जावन वचका पडटा. त्याने ते देवाल विशय जाले तशी गुरुल विशय सांगतना आमगेलान तूं सांगिल्लें आसा की हरी रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरु रुष्टे न कश्चन, गुरु तुष्टे हरि तुष्टः, गुरुद्वारा ही मुक्तिदः म्हणून सांगिल्लें आसा. हरी रुष्टे गुरुस्त्राता आमगेलान तूं तेनो म्हणटा देवाले कोंकणी आसा पा, देवाले रागणी ह्या कुटुंबाचेर आसा म्हळ्यार तेंका परिहार कसन म्हळ्यार गुरु मुखांतर वचून गेलो तुम्ही एक फलमंत्राक्षर करून तांगे भिक्षिकी कसने घालून गेलो तुमगेले कुटुंबा बद्दल सांगून घेतल्यार ते कसने एक देवाल रागणी आसले म्हळ्यार स्वाम्यान एक प्रार्थना करता देवाले की देवा असेल एक भक्त आईल आसा शरणागत जाल्लो आसा हागेले कुटुंबाचेर तुगेले रागणी आसा ते एक तुवें शांत जावका आनी तूं अनुग्रह करता कोण प्रार्थना करता स्वाम्यान तुमगेले तर्फेन प्रार्थना करता तेन्ना ते कसण्याची हे आशिल्ले स्वाम्यान प्रार्थना केल्या निमित्तान तेन्ना हरिरुष्टे गुरुस्त्राता देवाल पोप जाले आसल्यार तेन्ना गुरून प्रार्थना करून प्रसाद दिलो म्हळ्यार तेन्ना रक्षण करचें जाता पण देव जाल्यार पोप करून घेतल्यार रक्षण करचें गुरू आसा हरिरुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कष्ट गुरु जाल्यार पोप करून घेतल्यार देव वैकेची तुम्ही इच्छिक शांत जायाची तांचेर कोप करना देव वैकेची हे करना
गुरुर विषयांतू देवाल वैके छाना शास्त्रकारात एक वचन हरिरुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टे न कष्टना त्यातून गुरुले की केन्नाही ची मनस्तापू क्लेशू हे केन्नाही करण्याची गोष्टी कारण आहे त्यामुळे गुरुरुष्टे न कष्टन ते कशी म्हणतात की म्हणारी कांटे न काढका म्हणून सांगतात आता शक्ती पिनायला काय सांगणार बट सांगचे तात्पर्य कसं की म्हणारी गुरु निमित्तानं कसं नाही तरी एक दोष आईलो ना तुम्ही ज्योतिषाला गेलाय त्यांना परिहार कसं सांगतात की म्हणारी गुरु शांती कर म्हणून सांगणार कसं सांगतात की म्हणारी स्वामीला एक वच स्वामीला एक भिन्न हातावर स्वामीला फलमंत्राक्षत घे स्वामीला एक सांगू सुन यो म्हणजे स्वामीचे पाच पूज भिक्षे खालं आणि तू गेलं गुरुला कसं नाही एक मनस्ताप असलं निवारण जाता म्हणून सांगितलं म्हणारी गुरुल कसं नाही विषय असले वापस गुरुला गी वचसा देवाला बच्चे जाय देवाल कसं नाही असेल असले त्याने गुरुला बच्चे गुरुल कसं नाही असले गुरु शांती कर म्हणून सांग वापस गुरुला गी वचका एक त्याची स्वामीला एक वचका ना परंपरेच खंच स्वामी आई लुटताची म्हणजे केलोकांचा दोष त्यांची दोन स्वामी पहिले उरतात त्या परंपरे स्वामीला बचून घे वापस भिन्न दरका दोन तले मिळत पहिले स्वामीला कसली जल्लय त्यातून अशी ह्या गुरु तुष्टे हरी तुष्ट गुरु ज्याला संतुष्टीत ज्याला मिळे ऑटोमॅटिकली देव वैके संतुष्टीत झाले गुरु तुष्टे हरी तुष्ट गुरुर द्वारा ही मुक्ती धा गुरुला मुखांतरची मुक्ती म्हणून सांगितलं असा की त्यामुळे गुरुनाची वाट दाखवून दिवते गुरुनाची मार्गदर्शन करते आणि त्या वाटेर चढलेलीची आमका मुक्ती म्हणून सांगितलं असा त्यानिमित्तानं आज तुम्ही आमचं संतुष्टीत केलं असाची त्यानिमित्तानं देव वैके संतुष्टीत जाऊ तन्निमित्तानं मंगळूर पेंटेचे समस्त कौड सारस्वत ब्राह्मण वृंद तांगे जीवनांतू कसने कष्ट आपत्ती कितीही अशी असलेली ते सर्वही निवारण जाऊ का आणि अंगाचे जन अत्यंत प्रीतीपूर्वक जाऊन आदरपूर्वक जाऊन मठ परंपरेक समजावून घेऊन तुम्ही स्वागत इत्यादी केल्याबद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची परतून आम्ही सांगतात की फलमंत्राक्षत्र दिवच्या कामगिरी अवकाश ना मुकाबील दिवसांतू वापस मंगळूर आयलताना खंडितही अंगायलताना आम्ही सर्व लोकांना फलमंत्राक्षताची ह्या करता ह्याची नडेरी आम्ही शब्द देत असायची त्यानेची मुकाबील दिवसांतू तुम्ही सर्व जणांनी अशीची रामदेव वीर विठ्ठलाची नादेला हांगा वीर व्यंकटेशाला नित्य आराधन करतशी तुम्ही सर्व लोकांना प्रेरित जाऊ का कितलेही जाऊ तुम्ही थोडे केल्यार जाता अशी नाही की 10 तास भक्ती करता म्हणून मी अशी सांगणार तुम्ही खर्च थोडे केल्यार वेगळ्याची ते प्रेमपूर्वक जाऊन भक्तीपूर्वक जाऊन करा केलो लोक गेला तो भक्तीचे डेफिनेशन कसं की मिळाली सिंपल जाऊन सांगते का मग चल 4 घंटे उठून गेलो देवाला ह्या करता म्हणून सांगता 4 घंटे उठता 6 तास ह्या करता पण 4 घंटे उठून गेलो देवाला आलोचन करताना आज मग एक्झाम असा देवा बर करेल आज मग ऑफिस इंटरव्ह्यू असा त्याच बद्दल अरे बाबा तू देवाला की भक्ती करतास की ऑफर विचारतसा म्हणजे हे भक्ती जाय ना हे तुगेले गिव्ह अँड टेक जाता असा हांव करता म्हणजे त्यातून तो 4 घंटे उठेलो अशी केल्यार अर्थ ना केलो लोक 8 घंटे उठेत 4 घंटे उठे ना सांग सूर्योदय जावचे 8 घंटे सो कसं लोक भक्ती करणार म्हणून आम्ही सांगणार त्यांनी धाची निमिष करताची किंतु त्या करताना खंयचे रीतीच विचारना मग तू आज ह्या कर त्या कर काही ना मग तू जन्मात घालील असा मागील कर्तव्य असा तुझे आराधन करते तर तू हा खंयचेही अपेक्ष करण्याची निस्वार्थ जाऊन नेणू तुझे हा पूजन करता असा तू हे स्वीकार का आणि कसन मागेले योग्यतानुसार ना मागील हने बरान तू कसन बरेल असा ते हा स्वीकारता कसं नाही आता परिस्थिती कशी असा तशीच हा ते एक्सेप्ट करता आणि तू माग बर कर इथेच तो कसं नाही छाय करणार मग हे असा ते असा हे कर सो केलो लोकांना अशी नाही की 4 घंटे उठतात ते भक्ती पण 8 घंटे उठतात त्या भक्ती नाही अशी नाही तू देवाले कशी व्यवहार करता त्यात जे तुझ्याला भक्ती डिपेंड करता तू 4 घंटे उठता म्हणजे पुढे त्या भक्ती म्हणून सुन घ्या तू देवाले कशी तू हे करता देवाले कशी तू सांगून घेता देवा तू कशी समजून घेता त्यात तुझ्याला भक्ती उठूची अवलंबून होता तो आईच्या दिवसाक पुन्हा आढळीत मंडळी तशी की मंगळूर पेंटेचे समस्त जणांनी अत्यंत हृदयपूर्वक जाऊन स्वागत केल्याबद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करता की
देव सगळ्यांक बर घडवो विशेष जाऊन ह्या देवस्थानाचे कीर्ती आनीकची अभिवृद्धी जाऊ का आता ही अभिवृद्धी जाल्ला असा मस्त लोकांक मंगळूर मध्ये पण फर्स्ट हुडका म्हळ्यार वेंकटरमण आमगेल मात्र न्ही खंयचेही आम्ही बँगलोर आशिल्ले कॉन्टियकलो मंगळूरचो भेटीक आयलो आनी आमी हैदराबादाक आसतना एक कडेन गेले तो मंगळूरचो वेंकटरमण देवस्थान म्हणून ताणें सांगलें आमकां मस्त संतोष जाले हो आमची कितें न्हय जाल्यार वैकेची ताका मंगळूर नले आमी आमगेले शाखा मठ आसा मंगळूर शाखा मठ गेले मंगळूर नले काश्ट हो वेंकटरमण देवस्थान म्हळ्यार ताका त्या देवस्थाना बद्दल एक कीर्ती कितले लोकांक पावले म्हणून हे एक तागे उतरान आमकां पळोवंक येनायलें सो इतलें मंगळूर पेंटेचे वेंकटरमण देवालय ख्याती तागे कीर्ती इतले पर्यंत पाविल्लो आसा मुखार दिवसांतू आनीकची अभिवृद्धी जावका मूलबिंबांतू सानिध्य अभिवृद्धी जावका सर्व लोकाले जनाले कष्ट आपत्ती निवृत्ती जावन गेलो सुख संतोष हांगा प्राप्त जावका तशी मंगळूर पेंटेंतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी जावका अशी ह्या संदर्भारी आम्ही प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयतात श्री कृष्णार्पण